भारतीय जनता पार्टीच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मिटींग विविध जे पॉलिटिकल ठराव ह्या मिटिंगेक मांडल्या आणि प्रत्येक मंत्री स्टेट एक्झिक्युटिव्ह आमचे मुख्यमंत्री आपापले विचार हेजे पाठिंबो मांडलेलो असते आणि आम्ही कोविडाक जे कोविड-19 2020-2021 जे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जे गोंयभर 40 मतदारसंघात 12 तालुक्यात बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटान आमचे हेल्थाचे डॉक्टर स्टाफ नर्सीस यांनी बऱ्यापैकी लोकांक सर्वीस दिल्या. त्या प्रमाणे रेजोल्युशन मांडलेले आसा. त्या प्रमाणे ही मिटींग आसा. ही मिटींग इलेक्शनाची तयारी आसा. हय, इलेक्शनाची तयारी जाली. भारतीय जनता पार्टी कितें आहा इलेक्शनाचे लागीं येता म्हूण तयारी रावना. तेंगेली पयलींच्यान 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टी इलेक्शनाची तयारी करता. पूण ही इलेक्शनाची तयारी न्ही. ही भारतीय जनता पार्टीचें जे रेजोल्युशन मांडलां आज स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कडेन आनी सगळ्या मेंबरांनी ताका पाठिंबो दिवपाक सगळे एकठांय जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी धारगळ तुवें आनी डेप्युटी सीएमान एक दौरा केलो, विजीट केली, इन्स्पेक्शन केलें रस्त्याचें. तुज्या उजेरूच डेप्युटी सीएमान तुजे कॉन्ट्रॅक्टर चड शापदी सारकें काम करना म्हटलें. तेजें तुजें कितें म्हणणें आहा? हांव आसलो तें सुबेज म्हटलें तुमचें. पळय कितें आसता जे पत्रादेवी टू आमगेले वेर्ना हे जे नॅशनल हायवेचें काम चलता पत्रादेवी टू तुगेले अटल सेतू हे कितें आसा काम सोंपलें ना. काम सोंपलें जाल्यार विशय वेगळो आसा. काम चालू आसा हें. पूण तें सर्वीस रोड जशें जशें लोकांची मागणी आसा जंय सर्वीस रोड जाय थंय डिवायजर जाय थंय अंडरपास व्हेकल अंडरपास जाय त्या प्रमाणे काम चालू आसा. पूण तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर आयकना. आणि आमचे डेप्युटी सीएमान तशें काय म्हटलें ना. सुबेज म्हणलो. डेप्युटी सीएम ना डेप्युटी सीएमान कितें म्हटलं हांव आसुल्लो ग्लेन बाप्टिकलो तेजे पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केलें. थंय आमी प्रपोजल जे रेग्युलर अंडरपास लोकांक जाय त्या जंक्शनाचेर ते आमी आतां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक धाडटले. आनी तशेंच आमचे निळकंठ बाब हडणकर तेंचे थंय आमी विजीट दिली. तांकांय ते कोलवाळे ते रोडाक ट्रॅफीक सिग्नल जाय आनी मदीं ओपनिंग जाय मिडल ओपनिंग जाय. त्या प्रमाणे हे कितें आसा नॅशनल हायवेचें काम सोंपलें ना. कॉन्ट्रॅक्टर जे काम आसता लोकांक करून दितलो. आतां जाय सर्वीस रोड जे एक्स्ट्रा जाता आनी कितें जाता आतां कितें आसा जमीन आमी काय एक्स्ट्रा हें करूं ना कितें एक्स्ट्रा घेवना. जी नॅशनल हायवेक जाय तितलीच जमीन घेतल्या आनी त्याच जमनी भितर हें काम जाता. पूण हे कॉन्ट्रॅक्टर सामके सुबेज बा कित्याक म्हटलें तो डेप्युटी सीएमान आयकना तो म्हटलं. काही गोश्टी कितें आसा पयलीं सद्या ह्या कामाक लेट जालो खूब लेट जाला ना म्हणना हांव की काही जमनीचो विशय आसुल्लो बाकीचो फाटल्या दिसांनी कोविडाचो विशय आसुल्लो अशें करून करून लेट जाला. राग येतात न्ही. सो ताका लागून म्हटलें ना राग येता म्हणून म्हटलें. तशें काय म्हणून त्यांचे स्वताच प्रयत्न आसात ताका चड हें करचें पडटा म्हणजे चड आमकां रिकॉर्ड आसा तेणें म्हटलां ते तेज्या मतदारसंघांतल्यान येता. पूण ताका लोकांची ग्रिव्हन्सीस आयकून ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पावन गव्हर्मेंटा कडेन पावन बऱ्यापैकी लोकांक रोड दिवपाचें काम तेणें. डेप्युटी सीएमाचें म्हणा तेणें तुमकां सांगलें न्ही तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर सुबेज म्हणून आयकना म्हणून ते तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर सुबेज काय म्हणटा तशें म्हणना काम अजून सोंपूना. तो यमीराव कॉन्ट्रॅक्टर जे बाबू आसगांवकरान ताका कितें कितें जें काम सांगलां तें डेफिनेटली तो 100% करतलो. पूण तुमचे आनी बिफोर डिसेंबर 2021 पयलीं तुमी एक सांगना तुमी तें सांगना तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर सुबेज हांवें आयकना तेणी सुबेज म्हटलें तुमकां सांगलां तेणें ते हितून तुमचे हांव आसुल्लो डिस्कशनाक हांव आसुल्लो. डेप्युटी सीएमान सांगलां नॅशनल हायवे करता आसतना लोकांक बऱ्यापैकी सर्वीस रोड दिवचे. हें आयकोंक ना तुवें. खंयचे बऱ्यापैकी सर्वीस रोड दिवचे. कॉन्ट्रॅक्टर सुबेज काय आयकोना म्हणून सांगलां तें आयकोंक ना. अरे कितें आसता काम सोंपुना काम चालू आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर डेफिनेटली जे कितें बाबू आसगांवकारान सांगलां तितली काम करून दितलो. तुम्ही फाटली सुमार 3 वर्सां आतां जाली तुम्ही पोर्टफोलिओ सांबाळटा. सध्याची रस्त्यांची जर स्थिती पळय तुम्ही स्वता हॅपी आहा ह्या कंडिशनांचेर सध्या आतां आमी ऑल गोंयच्या 12 तालुक्यात फक्त रोड करपाचे उरल्या म्हणटा ते शहरी भागाक शिवरेजीचें काम चालू आसा. आनी शिवरेजीचें काम हे लोकां खातीरच करतात. सिवरेज ट्रिटमेंट जावन ती सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट करून जालें कितें जमनी पोंदा सिवरेज ट्रिटमेंटाचें नेटवर्कींग जी पायपलायन आसा ती घालता आसतना हार्ड रॉक लागिल्लें आसा. हार्ड रॉक लागिल्ले कारणान मातसो काम लेट जालें. जें आमी मे म्हयन्याक कंप्लीट करपा आशिल्लें तें डिसेंबर 2021 कंप्लीट जातलें. बिफोर डिसेंबर पयलीं लोकांक बरे रोड मेळटले.
ह्या भितर जी रस्त्याची परिस्थिती आसली 2019, 20 आणि आता 21 फाटली तेज्याक आयज रस्ते बरे आहा. पूण फक्त आमकां पावस मातसो बेगीन चालू जालो आणि पॅन्डेमिका खातीर आमकां मटेरियल टायम मेळना. आतां कितें आसा आस्फाल्ट जो आसा तो इम्पोर्ट जाता फॉरेन कंट्रीसांतून. तेन्ना एप्रील म्हयन्याक आस्फाल्ट इम्पोर्ट जालो ना, मे म्हयन्याच्या एंडिंगाक पावलो. ते खातीर आमकां विटामीन जे आसता टायमार मेळना. आनी दुसरें हांव सांगूंक सोदतां आतां डिसेंबराक कितें व्हडले म्हयने लागीं पावला डिसेंबर. आमी असो प्लॅनिंग केल्लो आसा जी कामां उरलेलीं आसा, जी वोकवड्या दिल्ली आसा, नॅशनल हायवेचें काम, स्टेट हायवेचें काम, बाकीचे जे शहरातले रोड आसा, इंटरनल रोड आसा, ते सगळे बिफोर डिसेंबर कंप्लीट जातले. जुवारी ब्रिज खंय पावला सध्या? जुवारी ब्रिज 19 डिसेंबराक आमी लोकां खातीर उक्त करता. जून आहा तो डिसेंबर जालो म्हणून 100% मुख्यमंत्र्याची, माझी आणि आमच्या इंजिनियराची आणि तो दिलीप बिल्डकॉन हेज्या इंजिनियराची मिटींग जाल्ली आसा. म्हयन्या रिव्ह्यू घेता. बिफोर डिसेंबर 19 डिसेंबराक आमी सिंगल लेन लोकां खातीर उक्त सिंगल जो 8 लेन जुवारी ब्रिज जो आसा टोटल 8 लेन आसा. तितूंतलो 4 लेन कंप्लीट जातलो, तेज्या बरोबर 8 लेन कंप्लीट जावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ओके. आणि दुसरो आहा तो आता सध्या मुद्दो आहा अटल सेतूचो खड्डे पडटा, खांबे पडटा, ते अटल कशें कितें? सेतूच्या आमी आतां ते आमगे चालू ते आतां GSIDC बांदलेलो. आमी तो कॉन्ट्रॅक्टर तेन्ना तुम्ही GSIDC चे chairman आसले. L&Tक आमी डायरेक्शन दिला. L&T कडेन 3 वर्सांचे मेंटेनन्स होता. L&Tन सांगला परतो आपूण सगळे जो हॉटमिक्स आसा अटल सेतूचो तो परतो फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिता. सर पण बिल करतो ना सर व्हाय इज दिस रिजन? मेंटेनन्सच म्हणतात 3 वर्साचे. नवो ब्रिज करून फायदो कितें? वायट मेसेज वयता लोकांक. मेंटेनन्स वॉरंटी पिरियड ते आमकां कळटा. पूण काही गजाली कितें आसा, स्ट्रक्चराचें काम जें आसा, खंय पावसां कितें पावस हेवी रेन पडटा न्ही, खंय डिफॉल्ट येता. इतले कोटी मोडून सगळो ऑटोमिक्स कार्पेट गेलो ना. पण सगळ्यांक वॉरंटी दिली जाल्यार काम कशें जातलें? वयल्यान जेन्ना पळय डावन जाता थंय तेगेले ऑटोमिक्स कार्पेट सगळे तुम्ही वॉरंटीच्यान सांगता आमकां, जाल्यार बांदप कित्याक तेन्ना? 3 वर्साचे मेंटेनन्स आसा, 5 वर्साचे स्ट्रक्चराक मेंटेनन्स 2 महिन्यांनी मेंटेनन्स स्टार्ट तेजे. आतां मेंटेनन्स फ्री ऑफ कॉस्ट करतलो. मग फ्री ऑफ कॉस्ट करता म्हणजे ताणें पाड घालप तो ना. पार्ट तशें ना. ते कितें आसता, खंयचेंय इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम करता आसतना आमी आतां घर सुद्दां बांदता आसतना खंय एक कडेन खंय तरी क्रॅक येता, तेजे खातीर घरूच मोडूंक म्हणना आमी क्रॅक आसता फिलिंग करता आमी. GSIDCची कामांची दर्जो आणि PWDचो दर्जो खंयची बरी म्हणटा तुमी? आतां कितें आसता, GSIDCची मोठी जे ब्रिज जे आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो GSIDC घेता, बाकीचे काम जे आसा PWD घेता. आतां दोगालो दर्जाक काय हे ना, म्हणजे फरक काय ना. दोगाली क्वॉलिटी एकच आसा. ओके. दोगाली क्वॉलिटी एक आसा, दोगालो GSR एक आसा आणि कॉन्ट्रॅक्टर वेगळे आसता. सो यू आर सॅटिस्फायड विथ एवरीथिंग? ना हांव सॅटिस्फाय ना. तूं सॅटिस्फायड ना? हे क्वॉलिटीचे काम जावपा जाय, लोकांक बरे रस्ते, उदक मेळपा जाय. आणि म्हाका दिसता हो टायम गेलो ना, बेगीतल्या बेगीत हो टायम येतलो. हे पाड कोणे घातले? तुमच्या टायमार जाले? कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका सांगा, MV रावाचेर तुमचें कितें मत आहा? बरो कॉन्ट्रॅक्टर काय वायट कॉन्ट्रॅक्टर हो? पळय आतां MV रावाचें काम गोंयाक गेले पत्रादेवी टू पर्वरी मध्ये चलता. एक तेगेलें काम वेस्टर्न बायपासाकय चलता 2.7 किलोमिटरचे. मागीर तेगेलें लोटली बायपास मिसिंग थंय चलता. ही जी तिनूय कामां आसा ही अजून कंप्लीट जाली ना. कंप्लीट जात्रे कळटलें न्ही, तो काम चालू आसा. अजुनूय तो काम चालू आसा. कितें आसा, डायवर्सन मदीं रस्त्याक करता आसतना डायवर्सन जाता रस्तो, तो सर्वीस रोड. तेन्ना तो टेम्पररी हे ऑटोमिक्स घालता. म्हणजे जें कितें घालता पळय तो सोलिंग बिलिंग अजून परमनंट जालें ना. हे परमनंट आतां कितें आसता, पत्रादेवी टू तुगेले बांबोळ तुगेले पर्वरी म्हणजे म्हापसा धर तूं गिरी हांगा टोटली जो पयलींचो एक्झिस्टींग रोड आसा तो टोटल काडले वतलो आणि तेजे वयर तुगेलो कॉन्क्रीट रोड येतलो. हय सगळो जो पळय तो टार रोड आसा पयलींचो एक्झिस्टींग टार रोड आसा तो कंप्लीट काडलो वतलो आणि काम चालू आसा. आणि तेजे वयल्यान तुगेलो कॉन्क्रीट रोड येतलो. आणि कॉन्क्रीट रोडाचे फायनल जातरे मागीर तूं सांग मरे म्हाका. आणि तेजे 3 वर्साचे मेंटेनन्स आसा. आमी तेजे 3 वर्साचे मेंटेनन्स करून घेतले आणि तेगेले जे सेक्युरिटी कितें आसा 3 वर्सां उरतली. समज फेल जालें जाल्यार. सर बांबोली मेक इश्यू आसा सर्वीस रोडाचो तसो लोकांचे हितून तिंगा कन्फ्युजन जाता, कांयच गमना. सो तेजेर तुमचें कितें आहा? बांबोळी सध्या काम चालू आसा. त्याच प्रमाणे बांबोळी तुगेलो रेल्वे हो जो अंडरपास आणि ओव्हरब्रिज हे काम चालू आसा. हे काम आतां बेगीतल्या बेगीत कंप्लीट जातले. तेन्ना सारकेच तुगेले सर्वीस रोड वॉरंटी आहा, ती काय वॉरंटी पिरियड
सर्वीस रोडूय कंप्लीट जातले थंय तुगेले ट्रॅफिक तुगेले सिग्नलूय लागतले मागीर हे कितें सर, तुम्ही- ते मेंटेनन्स टायमा भितर ही मिस्टेकी जावपाक ना, येना तुम्ही ब्रिज आणि काडीत जोपर्यंत मेंटेनन्स करीत ना राहा. रे जोपर्यंत त्यांचे काम कंप्लीट जालें तोपर्यंत सर्टिफिकेट दिना तांकां आमी कंप्लिटेशन सर्टिफिकेट तांकां आमी दिवचे ना. मिनिस्टर तुम्ही पाट्या वयल्या रोडार केन्ना गेल्या जो हय, डक पाटा- रोड म्हणटात एखादा कित्याक अशें जाता सगळ्यांनी पाट्यावयल्या रोडाचे टेंडर जाल्ले आसा आतां महानगरपालिका आणि PWD दोगांचे मिटिंगे जाता आणि त्या प्रमाणे म्हाका दिसता आफ्टर मनसून हो पाट्यावयलो रोड जे पणजेचे जितले रोड आसा इंटरनल ते सगळे कंप्लीट तुम्ही जाता म्हणता फाट्यावयला रोड सारको ना सारकें ना आमी जाता आमच्या कडेन सारकें ना मग सारकें केलो कित्याक तो सारको L&T कंपनी दिवडली तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिले पाट्यावयलो रोड सारकें ना तो करता न्ही ना पण केलो कित्याक सारको ना जाल्यार पयलो सारको तुम्ही ते पयलोच बिला बी करून दिली केलो. त्याची कॉन्ट्रॅक्टर त्या रोडाची ना पाट्यावयलो L&T जो दिल्ले ते? ब्रिज आसा दोन्ही ब्रिज आसा ते L&T काम करना एम राव काम करता एम राव GSIDC बिल घेता GSIDC एम राव कितें जालें ते म्हणजे तुम्ही म्हणजे पळयतले बीन सगळ्या हय, ब्रिजांचे पळोवपाकूच जाय न्ही कित्याक रोड क्वालिटी का काय ना न्हू ते पळयता हांव सगळ्याच ब्रिजांचे लँडिंग एकूय सारखे ना सगळी गाडयो उलकोन पडटा अशें पडटा अशें जम जाता हे आता सगळे आमी इस्टिमेट केल्ले आसा आणि जे GSIDC काम केले ती GSIDCची आणि PWDची मिटिंगूय जाता रिव्ह्यू जाता म्हयन्यांतल्यान आणि हे बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम जाता